भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। सर्गाचे रान्ये उल्हास पाव हालेलुया कित्याक जाका तो वावोंक फावो जाली हालेलुया तो आपणे सांगिल्ले बरे जिवन जाला हालेलुया आमा पासो देवा लागी माग हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव अंकवार मरये हालेलुया कित्याक सोमी करसो जिवन जाला। हालेलुया प्रार्थुया ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणा वरवीं संसार संतोषांक तुवें दया केली। ताचे माये अंकार मरये मारिफात ससनाच्या जिनियसो संतोष आमकां लाभासो कर म्हूण आमी मागतांव त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। देवा केल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन। सरल्या बावडत्या पासत मागणे ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी समाधानान ती विशेव घेवन देत आमेन। सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्भी सांबावलो अंकवार मरयेतां जल्मालो पोंच पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले ताका खुर्सार जडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार चडलो सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो। सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन। आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येवन तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं। आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू। भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन। संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरियेक बडवो खबर दिता 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रिएल दुताक गलिलियाच्या नजरेत नांवाच्या एक शहरांतले एक अंकवारी सरशी पाठयलो हिका दाविदाच्या घराण्याच्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं करार जाल्ले ते अंकवारीचे नांव मरी। देवदूत भितर सर तिचे लागीं म्हणालो नमान देवाच्या कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसा। ही उतरां आयकून मरी सगळी शर्मेली आनी हो नमान कसलो जावयेत म्हूण आपणांतल्या चिंतूंक पडली। तवळ देवदूतान तिका म्हणले भिये नाका मरिये देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या पळय तूं गर्भे जावन एक पुताक प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय तो वर्त जातलो आनी परमोन्नताचो पूत म्हूण ताका आपयतले ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचें राज्य आसन सर्वेस्पर देव ताका दितालो आनी जाकोबाच्या संततीचेर सदांकाळ तो राजवट करतालो आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो ना। तेदवा मरियेन म्हणलें पळय हांव सर्वेस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं।
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, यम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची यदिगर्स, आसल्यांक सरगारोन पाय. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. आवयपण एक बाग, पूण देवापुताची आवय जावचे वर्तें बाग. मोरी देवापुताची आवय जाली. तिका इतलो वर्तो संतोष भोगलो की ती दावान दावी एलिझाबेथी सरशीन गेली आनी तिचे लागीं तिचो संतोष वर्णूंक लागली. एलिझाबेथी मोरयेचें भाग मानून घेवन देवाक अर्गां दिली आनी उपरांत मोरयेन स्तुती किर्तन मुखांत्र देवाची महिमा वखाणली. मोरी देवाची बरी खबर परगटली प्रथम स्त्री मुनयेत. तिने देव तिचे ते मुनीस सल्ला म्हणलें सत संतोषान एलिझाबेथीक परगटलें आनी ते परगटणेक पुराक जावन 3 म्हयने एलिझाबेथीची तिने सेवा केली. सोडवणेची बरी खबर परगट करूंक आनी सेवेचें जिवन जियोवंक मोरी आमकां आदर्श. तिचे ते आसुल्लो जेजू देवाचो पूत तिच्या आदर्श जिणेक कारण. देखून मोरयेची देख घेवन संतोषान आनी उर्बेन आमचे भोंवती सोडवणेची बरी खबर परगटया. तशेंच ते परगटणेक पुराक जावन दुबळ्या धाकट्यांची निस्वार्थपणी सेवा करया. अशें आमचे जिवीतस एक बरी खबर करया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज्य येवन तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी यमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्यांक सडकान तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सर्गार वोन पाय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्माता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देव पुतान मनीस जावचे घडीत चारित्रीक तशेंच विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबान जल्मलो तर आमकां कितलो संतोश भोगतो. आमी ताच्या जनानाचे फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हणयेत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेमान जल्मल्ल्या वेळार ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी देवपुतान तांकां इन्कार केले ना. आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक तांणी देवाची भुरगीं जावचे हक्क दिले. देखून ताच्या जल्मात थंय गवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा दिवंक लागले आनी अंकुवार मरिया आनी जुजे देवाक अर्घा दिवंक शकली. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जीवन जेजू आमचे मदें आसा. तो आमकां मेळूंक तवळ तवळ तरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका उगडया, ताजी वळख धरया आनी ताका आमच्या कुटुंबांत सहज जाल्ले मोगाचे, समाधानाचे आनी भावार्थाचे वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणले आमच्या उतरां करण्यांनी सर्वांक परगटया.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यम कोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची यदिगर्स, आसल्यांक सरगारोन पाय. चवथो मिस्तेर मोरी बाळूक जेजूक तेंपलान भेटयता. मोरी आनी जुजे जेजू बाळकाक घेवन तेंपलाक गेलीं. सरेस्पराच्या शास्त्रांत फर्मायिल्ले प्रमाणे तांणी केलें आनी बाळूक जेजूक सरेस्पर देवाक समर्पिलो. भुरगें देवाचें देणें हें सत समजल्ले मोरयेन आनी जुजेन देवाक अर्गां दिलीं आनी तांच्या बाळकाक देवाक समर्पिलो. हर एक बरें आनी उत्तीम देणें सरेस्परा देवातावन येता. देखून आमी सदांच देवाक उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मनान दिन वासूंक जाय. ह्या संवसारांत जल्माचें हर एक भुरगें देवाच्या मोगाचो गुर्तो. हर एक भुरगें नवो बरवसो हाडटा आनी हो संवसार बरो करूंक कारण जाता. पूण आमी आमच्या भुरग्यांक बावडतान आनी मोगान जियोंक शिकोवंक जाय. अशें आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक संद्यांक देवाच्या आश्र्याखाल जियोंक आदर्श जावंक जाय. मोरयेन आनी जुजेन बाळका जेजूक तेंपलान भेटयल्लें घडीत आमच्या आवय बापायन तांणी तांच्या भुरग्यांक देवाची देणी म्हूण स्विकार करूंक आनी तांकां क्रिस्तांव बावडतांत ल्हान व्हड करूंक प्रेरण जावं.
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज्य येवन तुझी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनाते कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच सता आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी यम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमे सत्म्यांक सडकान तुजी काकुळतीची अधिगर्ज आसल्यांक सरगार वोन पाय. पांचवो मिस्तेर सुकल्लो भुरगो जेजू टेंपलान मेळटा. नजरेताचे कुटाम बागी आनी आदर्श कुटाम जुदेव कुटुंबाचो रिती रिवाज तांणी पडल्यो. जेजू 12 वर्सांचो आसता ताका तांणी जेरुजलेमाक पास्का बेस्ताक व्हेलो पूण थंयसर तो तांकां सुकलो. व्हडा खंती दुकान तांणी ताका सोदलो आनी तो तांकां मेळिल्ले वेळी तांकां संतोश जालो. देव मंदिर आमचे आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटाम जावन आमच्या भावार्थाचो गूढ संभ्रमतांव आनी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागतांव. देखून देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाखणूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. देखून देव मंदिराचो अर्थ आनी म्हत्व आमी आमच्या भुरग्यांक सांगया आनी देवस्तुतेन क्रियात्मक रितीन वांटो घेवया. अशें आमच्या भुरग्यांनी कुडीन मतींत आनी देवबिरांतीन वाडूंक तांकां आदार दिवया. तवळ आमची कुटुंबां देवाक भेटची मंदिरां आनी माया मोगाची बिडारां जातलीं.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बोगशी, यम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमे सत्म्या सडकन तुजी काकुळतीची यदिगर्स, आसल्यांक सरगारोन पाय. नमान रान्ये काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता. अस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती, आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी अंकवारी मरिये. भाग्यवंती देवाचे माये, आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. क्रिस्ता काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. सोम्या काकुळतामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका
तुका काकूळ तामची कर देवा पवित्रात्म्या काकूळ तामची कर शांतिसेम त्रिंदादी एकाच देवा काकूळ तामची कर भाग्यवंती मोरये आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंती देवाचे माये आम्हापासून विनंती कर भाग्यवंती अंकुवारींचे अंकुवारी आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताचे माये आम्हापासून विनंती कर पवित्र सभेचे माये आम्हापासून विनंती कर देव कृपेचे माये आम्हापासून विनंती कर बोवनितळी माये आम्हापासून विनंती कर कतनातले माये आम्हापासून विनंती कर अपूट माये आम्हापासून विनंती कर मोगा पात्र माये आम्हापासून विनंती कर विचित्र माये आम्हापासून विनंती कर सुबोधनी माये आम्हापासून विनंती कर रसनाराचे माये आम्हापासून विनंती कर सोडवंदाराचे माये आम्हापासून विनंती कर पोषणी अंकुवारी आम्हापासून विनंती कर मनापात्र अंकुवारी आम्हापासून विनंती कर परगटूंक फवजल्ले अंकुवारी आम्हापासून विनंती कर पदवेदार अंकुवारी आम्हापासून विनंती कर दयाळी अंकुवारी आम्हापासून विनंती कर विश्वासी अंकुवारी आम्हापासून विनंती कर नीतीच्या आरशा आम्हापासून विनंती कर जन्माच्या सिंहासना आम्हापासून विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हापासून विनंती कर आत्मिक फलंगना आम्हापासून विनंती कर मान फावजल्ल्या फलंगना आम्हापासून विनंती कर भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हापासून विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हापासून विनंती कर दाविदाच्या बुर्जा आम्हापासून विनंती कर दाडियाच्या बुर्जा आम्हापासून विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हापासून विनंती कर सोल्ल्याच्या आर्का आम्हापासून विनंती कर सर्गींच्या दरवट्या आम्हापासून विनंती कर पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हापासून विनंती कर पिडेस्तांचे भलायके आम्हापासून विनंती कर पातक्यांच्या आश्रया आम्हापासून विनंती कर दुखेस्तांचे बुजावणे आम्हापासून विनंती कर क्रिस्तवांच्या आदारा आम्हापासून विनंती कर गोडव्यांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर पात्रियार्कांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर प्रवादींचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर अपस्तलांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर मार्तिरांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर अंकुवारींचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभावले रान्ये आम्हापासून विनंती कर सर्गीं घेतले रान्ये आम्हापासून विनंती कर भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर कुटुंबाचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर समाधानाचे रान्ये आम्हापासून विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमका येसम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन ऐक आमका येसम्या देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंते माये आम्ही येताव आमच्या गरजान आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण सोमेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकुवारी भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपले जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बाचावेचे इनाम आमकां जोड दवरलां भाग्यवंत अंकुवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतो 8 पिल्ल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतो बसयल्ले आमी जोडिशें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वाक्य 60 तावन 60 आनी 9. कफरनावाच्या सिनागोगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या शिसां मदले 7 जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांत आपणाचे शीस गुणगुणून आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दंडळ्ळोवे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी वेताना पळयतात जाल्यार तुमी कितें म्हणयेत? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्यायकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची.
तरी तुमचे मदें आसात थोडे सत्मनिनांत तसले. सत्मनिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासगतान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावणूच जानासलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जाण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. तोवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात गी? सिमोन पेद्रोन ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां ससनीक जिविताची. तुंच देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमनलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचें उतार हें. जेजूचे शीस अशिकपी जाल्ल्यान जेजून दिल्लें शिकोण समजूंक तांकां जालें ना. जेजून आपूण सर्गींतावन देंवून आयिल्लो उंडो म्हूण शिकोण दिल्ल्या उपरांत तांच्या मनांत एका रितीची घुसपड आशिल्ली. ते समजल्ले जेजू तांकां वत्ताय करिना, बगर आपल्या शिसांक अवकाश दिता. जेजूची सासणीक जीव दिवची उतरां आपणाक सतमानता तांकां जीव लाभतलो म्हणटा जेजू. जेजूची जाणवाय आनी सर्गींची सता आपणायचे तर प्रेरक आत्म्याची सकत गरजेची. पेद्रू भावार्थान उद्गारता, तूं जावन आसाय जिवंत देवाचो पूत, तुजे लागीं आसा सासणीक जिविताची उतरां. जेजू सरशी गेल्यार आमी ताका समजूंक शकता. तोमास जिवन जेजू सरशी येताना ताच्या भावार्थाचे दोळे उक्ते जाले आनी तो जेजू खरो देव म्हूण समजूंक शकलो. जेजू लागीं सरोंक भावार्थ आनी पवित्र आत्म्याची कृपा गरजेची. नित्यादार मायेक नोवेन. नित्यादाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासोत विनाती कर. नित्यादाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासोत विनाती कर. नित्यादाराचे माये, तुझ्या भुरग्यां पासोत विनाती कर. भोवभाग्यवंती आनी कथावीन आंकवारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वीत आदार, तुंच आमचो आसरो आनी तुंच आमचो बरवसो. आज आमी हांगा तुका मेळोंक आयल्या. तुवें आमकां देवातून जोडून दिल्ल्या सर उपकारा खातीर आमी तुका अर्घा दिता. नित्यादाराचे माये, आमी तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्या आनी हेरांकी तुजे थंय हाडूंक आमचे तांकी भितरले सर करतल्या म्हूण भासयता. नित्यादाराचे माये, तुका देवा लागीं असले विशेष सळवेळेन हे उपकार आमकां ताचे कडचे जोडून दी. ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक घटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे सांगाता आनी तुज्या पुता सांगाता सासणाचें जिवीत आमी जोडिशे कर. नित्यादाराचे माये, आमचे पासो देवा लागीं विनाती कर. सोम्या जेजू क्रिस्ता, काना शहरांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक मान दिवन उदक आसलें दाका वायनान बदल्लें. आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक नित्यादाराचे मायेक मान करूंक सांगाता जमल्या. ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परतता. हे नित्यादाराचे माये, तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारता. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मरतल्यांची बचावी जावन आसाय. मोगाळे माये, तुजें पवित्र नांव केदाळाय आमच्या तोंडार आसतले. भोवकर्ण ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार ते आमच्या वंटाचेर खेळटले. तुजें नांव वसारून मात्र आमी जादोशी जावची ना, बगर आमची दिसपडती जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्या आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हणून प्रगट करतल्या. हे नित्यादाराचे माये, पळय म्हाका तुज्या पांया लागीं, म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमोक हांव मागता, तुजेर हांव पातयेता. एका कुळतीचे माये, म्हजी बिरमत पाव.
तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो मनसो मेस्त उलो मारतात, तर जा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तुंपाव. तुजो शाश्वत साकोर जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळन धर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयेने खातीर हांव ताका हरसितां आनी अर्गां दितां. आनी ही पातयेनी म्हज्या ससनाच्या साल्वासांवाची जामिनी म्हूण हांव लेखतां. फाटल्या जिणयेंत तुजो आदार सोदिन्यांतले खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जालां. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण साना. तुजी सासाय हांव सोदीन जाल्यार तूं म्हाका कुमोग करतली म्हणलें खंडीत. पूण पातकान पडच्या समयार हांव तुका उलो मारिना जायन आनी असो म्हजो आत्मो हांव होगडावंक पावान म्हूण म्हाका बेन दिसता. देखून ही एक कृपा हांव तुजे लागीं मागतां आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणें आनी तांगता त्या प्रमाणें तुजे लागीं हांव ती परतां. देंवसार म्हाका नडतना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवन येवंक आनी म्हणूंक, हे मोरये म्हाका पाव. नित्यादराचे माये म्हज्या देवाक हांवें सांडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. पापसैबाच्या इराद्या खातीर आतां आमी सांगाता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोगाळा सोम्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनेलाद्वारे प्रसार जावच्या या तेर्साच्या भक्तीपणांत वांटेली जावच्या सर्वांचेर तुजी विस्नार आशिर्वादां घाल म्हूण आमी मागतांव. ह्या तेर्सा वेळी तुजे पांयांतळी दवरची सर्व तेसावां मोरयेच्या मजतीन तूं स्विकार कर. ह्या मागण्यांत वांटेली जाल्ल्यांक बरी भलायकी, धैर्य, बरवसो आनी घटाय लाभय. तांची सर्व समस्या परिहार कर. तांच्या जिवितांत सवकासाय लाभय म्हूण मागतांव. मोरये माये तूं सदांच आमचे संगी राव. तुज्या पुताच्या मेटांनी मुखार चलोवंक आमकां तूं आदार जा. जेजूची दाराळ बेसावां आमच्या कुटुंबाचेर मागोवन धाड आनी सर्वांनी मोग मैपास शांती समाधान पांकय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये सदां सादार तुजो जावं दी फळ आमच्या मागण्याचो. पुतान तुज्या केल्या तुका शाबितास्रो निर्भाग्यांचो. कुमोग तुजी सदां स्थायार, भुरगीं माये मागता वादार. कुमोग तुजी सदां स्थायार, भुरगीं माये मागता वादार. कितलें उठोंक पेसाडल्यारी
परतून पडता सासांव अस्कता मी बाळां तुजी माये आमकां पाव म्हूण मागतां कुमोग तुजी सदांच तायार भुरगीं माये मागता वादार कुमोग तुजी सदांच तायार भुरगीं माये मागता वादार मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. दिव्यवाणी